आमकां जशें उदक जाय तशेंच हांगासरल्या सैमाक जनावरांक सगळ्यांक उदक जाय। उदक जमनीन जिरोवपाची गरज आसा। आयच्या घडयेक जरी ही समस्या आमच्या राज्यांत नासली तरी बाकीच्या राज्यांनी उदकाची समस्या जाणवपाक लागल्या। फुडाराक ही समस्या पुराय देशभर येवपाक शकता। हे मतींत घेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या काळांत जल शक्ती अभियान हो नवो उपक्रम सुरवात केला म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात। अर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। फ्युचर जेन्ना आमकां वॉटर स्कॅर्सिटी येतली तेन्ना त्या उदकाची गरज आसा। आमी पयलीं पळयताले की थोडेशे जरी डीप गेले आसत जाल्यार आमकां रोखडेंच उदक लागतालें, म्हणजे एक 5 मिटराचेर 6 मिटराचेर। आतांच आमकां ते 10 मिटराचेर वचपाक लागलां। ताका लागून जाता तितकें उदक जिरचें कशें, आनी ही समस्या आयच्या घडीक आमच्या राज्यांत ना, बाकीच्या राज्यांनी ही समस्या जाणवपाक लागल्या। वेगवेगळ्या राज्यांनी आसतली, राजस्थानात आसतली, ओके, महाराष्ट्रांतल्या तेवटेन पश्चिम महाराष्ट्रांत आसतली, ओके, युपीन आसतली, बिहारात आसतली, अर्द्या स्टेटी तेवटेंतल्यान। बट इन फ्युचर ही समस्या पुराय देशभर येवपाक शकता। होच लक्षांत घेवन म्हणजे जलशक्ती अभियान ह्या नांवान WRD मिनिस्ट्रीचें नांव बदलून, ओके, ह्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या काळात जलशक्ती अभियान ही नवी मिनिस्ट्री सुरवात केली। त्या निमित्तान म्हणजे हे उदक आडोवचें, उदक जिरचें ह्या खातीर हे मॅसेज सगळ्या लोकां पर्यंत पावचें। आनी कॅच द रेन ह्या कॅम्पेनींतल्यान म्हणजे वेर इट फॉल वेन इट फॉल्स, जेन्ना खंय पावस पडटा त्या जाग्यार आनी त्या पद्दतीत तें करचें। आत्तां हांव त्या 1 मीटर बाय 1 मीटर त्या फोंडकुलाचेर उलयतालो, म्हणजे आपल्याच जागेर तुमकांच जागेन तुमकांच फोंडकुलां मारून उदक जिरोवपा खातीर म्हणजे आमी पयशे दिता, बट ते घेवपाची तयारी जाय। म्हाका दिसता गांवांतले फार्मर जर एकत्र येवन तांच्यांनी आपल्या जागेन किंवा कोमुनिजाच्या जागेन कोमुनिजांतल्याच गांवकारांनी जरी हें केलें आसत जाल्यार वी आर रेडी टू पे, आमी पयशे दिवपाक तयार आहा। बट ते करपाक कोण तयार ना। तेच वयल्यान कितें सांगतले खबर आमकां, ते कोण तरी भायले लेबर हाडून तूं मार रे फोंडकुलां म्हणटले, तांकां पयशे दी। ही मानसिकतेंतल्यान आमकां भायर येवपाची गरज आसा। ते मानसिकतेंतल्यान जेन्ना भायर येतले तेन्नाच आमी हें सगळें काम करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता।